मेर्शेच्या मोरंबी व ग्रांद कूळ संघटनेची नवी कमिटी वेचून काडपा खातीर आपयल्ली खासा आमसभा कोरम जावंक नाशिल्ल्यान रद्द करची पडली. कूळ संघटनेचे 70 परस चड वांगडी भायर पडल्यात. ते खातीर कोरम जावंक ना अशें संघटनेच्या सचिवान स्पश्ट केलें. मेर्शे वाठारांतली मानस हे संघटनेच्या हातांत आशिल्ल्यान ह्या वेंचणुकेक बरेंच म्हत्व आसा. Today, the election for electing the managing committee of Morombe O Grand Tenant Association was held in the office of Village Panchayat. Today, that is 9 April 2013. The election process commenced at around 10:30 a.m. The total members of this association are 371, but only 32 members were present. So, due to the want of quorum, the meeting was adjourned. The next date of the meeting will be intimated by the office of Mamledar Tiswadi Taluka to the concerned members of the association. Election postpone केन्ना जेणी कित्याक quorum दाखना म्हणून according to the listaचेर आहा 3 member from 1 to 371. So चड करून आमचे member चड majority of the members are expired. Majority of the members, but maybe about 70, more than 70. So expired person they cannot attend, and some for some reason they have not attended. Some are alive, but for some reason they have not attended. But whatever they attend, majority of the, according to this, if you keep this expired person, majority of the person today attended for this thing, according to my experience. They because they are alive. So very few are not. Suppose it is total income 70, thinking is 60. पळोवया गोंयच्या हेर वाठारांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो घडामोडी. Kalangu Towers, in association with Rajaram and Tarabai Bandekar Charitable Trust, has been conducting this charitable events. Even last month we had done. This time we are doing with the National Association of Blinds. It is something out of the ordinary that they are doing. आतां पळय सुट्यो पडल्या, सगळीं भुरगीं खंय खंय भोंवतलीं, हेवटेन तेवटेन भोंवतलीं. सो ताका लागून हांवें चिंतलें की तेंच्या खातीर एक प्रोग्राम घडोवन हाडचो, एक फन डे कसो तांकां आफ्टर एग्जाम्स. आनी ह्या प्रोग्रामाक तर्फेन हांव तांकां खूब शिकोवपाक सोदता. तांकां गेम्स आसतल्यो, तांकां वेल्थ आवट ऑफ वेस्ट आसतलें, खूब शिकयता तेंच्यांनी कितें कितें करपाचें, पेंटींग शिकयता तेंच्यांनी तांकां, आर्ट एंड कल्चर सगळें तें शिकोवन हे शिकप घालून म्हाका अशें दिसता की आमच्या सालिगांवच्या भुरग्यांनी हेचो फायदो घेवन कितें तरी बरें फुडें करपाक, जे हॉलिडे आसतले आनीक 2 म्हयन्यान, तेतून कितें तरी बरें आनीक बरे विचार करचे. रानां वाठारांत तेंकून आतां कॉन्क्रिटाची जंगलां येवंक लागिल्ल्यान मोने जातीकूय आनी पर्याय ना जाला. माकडांकूय ह्या मनशाच्यो लोकवस्ती सवयीच्यो जावंक लागल्यात. दूधसागरावेल्या एका रेसॉर्टांत टुरिस्टां बरोबर माकडूय घुसले. गरमेचे दीस, तातले तातूंत फावंटनांतलें उदक पळोवन घडये तांकांय राव नज जालें आसुंये. पळयात माकडांच्यो करामती.
इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.